तुझे मंदिर, ह्या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर, भेटून तुका बलिदान जमल्या वेता मनान, तुका ताणेल्या तुका भुकेल्या वस्तूच्या रक्तामासान. बहु सुंदर सौम्या तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावांनी आणि भयणीनो, आयची लितूची आमकां आमचो बावार्थ घट करून उलो दिता. पूण आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कश्ट अनवरां पिराशिरा येता आसतना आमी आमच्या बावार्थांत तीर रावतांगी. नंतर ह्या पवित्र युक्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार देवा लागीं आमचो बावार्थ घट करूंक ताचे लागीं मागया. आतां थोडे वेळ मावून रावन हे मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवंक आमकां आमी तयार करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसुगुण्या उसरून सांगता, मनान चिंतून तणाव दुसारून वायट धोरणांनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. पदवेदार देव आमची काकूळ करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिवितांत पावूं. आमेन. पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, मनशा कुळाच्या सर्वंदळ सुचल नेकेत्वाच्या उजवाड्या समेस्तान तुवें परगटलोय, तर आमच्या काळजांनी ताची वळख वाडय. हे आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कर देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. मोगाचे न्हू, आमी पातयेन देवाक लागीं सरूंक कारण इतलेंच, देवाच्या कुशेक ताळ पडता तें कितेंय आमी ताजे लागीं मागूं जाल्यार तो आमकां आयकता, आनी आमी मागिल्लें कितेंय तो आयकता म्हूण आमी जाणा जाल्यार येदोळ ताजे लागीं आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हूण खचीत जाता. कोणेय आपलो भाव पाताक करता तें पळयत जाल्यार आनी तें पाताक मारेकार न्हय जाल्यार ताजे पासून तो मागूं. तो वळतसल्या पातक्याक देव जिवीत दितलो
मारेकार नाही तसले पाता करतेल्या विशेन हे हांव सांगता. मारेकार पाताक म्हणले आसा आनी असले पाता करतेल्या खातीर तुमी मागोंक जाय म्हणून हांव सांगिना. हर एक वायट करणी पाताक पूण मारेकार न्हय तसले पाताकी आसा. देवाचो भुरगो पाताक करिना म्हूण आमी जाणाव. कित्याक देवाचो एकलोच जनीत पूत ताका राखता. देवसार ताका हात सयत लायना. सगळो संवसार सैतानाच्या पदवेखाल आसा तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जाणाव. देवाच्या पुतान संवसार येवन खऱ्या देवाक वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिला म्हूण आमी जाणाव. आमी खऱ्या देवा सवे आसाव कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता सवे आमी आसाव. होच खरो देव, होच सासणीक जिवीत. भुरग्यानो, कुर्ड्या देवातान पयस सरा. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपल्या लोकांतय सुमी संतोष पावता. आपल्या लोकांतय सुमी संतोष पावता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया. भक्ताच्या सभेन ताजी होगळी गजया. इस्रायल आपल्या रसनारातय उल्हासू. सियोनात आसली आपला राजा थंय संतोषू. आपल्या लोकांतय सुमी संतोष पावता. नाच खेळ करून ताजे नावाची स्तुती करूं. वियोल विण्यार संगीत करूं. सर्वेस्पर आपल्या लोकांतय संतोष पावता. दुबळ्या धाकट्यांचे तो तारण करता. आपल्या लोकांतय सुमी संतोष पावता. भक्त आपणाक लाभल्या जैत्यापासून संतोष पावू. मांद्रेर न्हिदून आसतनाय उल्हासाचे उद्गार तो सोडूं. आपल्या देवाची वाकणी ताजे जिबेर आसूं. ताज्या सर भक्तांक इस जावं महिमा आनी वडवीक. आपल्या लोकांतय सुमी संतोष पावता. उद्गार. जियेतेल्या लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड. मरणाची सावळी पडिल्ल्या गांवांत जियेतेल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. एक पावटी जेजू एक शहरांत आसतना कोडान सगळो कुसलेलो एक मनीस ताचे सरशी आयलो. ताका पळयतच ताचे मुखार सर पडून तो म्हणालो, सायबा, तुका कुशी आसल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका कुशी आसा, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें. ही संगत ताणें कोणाकच सांगी नये म्हणून जेजून ताका ताकीद दिली. पूण वस तुकांस याजकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय देखून मोइजेन फरमायल्या प्रमाणे काणीक भेटय. ही समेस्तांक एक रुजवात जावं म्हणालो. पूण जेजू विशांतली खबर आनीकी चड विस्तारूनच गेली. ताची शिकोवण आयकुनचे खातीर
आनी विविध पिडांतली बरी जावचे खातीर लोक हरिहरीनी ताचे सरशी येवंक सुरू जाले. पूण तो तवळ विंगड सन्न एकसुरे सुवातेर मागणे करतालो. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, जायते फावटी एक दुरसोणे आमच्या मोदे आमी आयकता. हांवें कितले मागल्यारय देव म्हाका दिना. हांवें कित्याक कश्ट काडिचय. आनी जायत्या फावटी थंय गेल्यार बरेंपण लाभता, ह्या पवित्र जाग्यार गेल्यार बरेंपण लाभता, आनी एका पलतोडी पवित्र जाग्यार गेल्यार आनीक बरेंपण लाभता. अशें चिंतून आमी एक पवित्र जाग्यातून आनीक पवित्र जाग्याक केवळ मागणें करूंक आमी भोंवचें, तेय आमच्या जिविताची थोडी दृश्टांत. तर देव कित्याक आमी मागलें दिना. आयचो वांजेल जर तर वांजेलाचेर एक आमी नियाळ करचो तर आनी आमचे दिश्ट घालची तर आमकां हांगा एक उदाहरण आसा. एक मनीस कश्टोन आसचो, एक कोडकार समाजांतावन पयस गेल्लो, कुटुंबांतावन पयस गेल्लो, आनी ताका ताजेंच म्हळ्यार अस्तित्व म्हणल्यार खंयचें ना. कित्याक तो मेळ्ळो. ताज्या कुडींत एक पिडा आसा आनी ती गूण जावच्या म्हणसर ताका फाटी येवंक ना. ताज्या उतरांचो अर्थ आमी समजोवया. तो जेजूक पळयतस जेजूक सांगता, तुका खुशी आसा तर म्हाका गूण कर. म्हाका गूण जायचय म्हणून तो सांगना, ताका गूण जावंक जाय. जेजू ती सक्त आसा गे ना गे म्हणून तो सवाल करिना, पूण केवळ सांगता, तुका मोन आसा तर म्हाका गूण कर. म्हाका गूण जावंक खुशी आसा आनी तो गूण जाता. हांगासर आमी पळय जाल्ली एकच एक विशय जावन आसा, ती दृढ पातयेणी. जेजू गूण करूंक शकता म्हणलें तें चिंताप आनी जेजू थंय असले बोळ आसा म्हणलें ती दृढ पातयेणी. त्या देखून दृढ पातयेणीन तो जेजू मुखार येता, सरपडता आनी सांगता, तुका खुशी आसा तर म्हाका गूण कर. एक ल्हानशी काणी सांगूंक आशेता. चडवत हांव शर्मावन काणी सांगना, पूण एक ल्हानशी काणी एक आसा, भोव ल्हानशी. एक दीस एक म्हातारी पुरपुरोन तिजे आंगण ती झडताली, कित्याक जायत्यो कोलयो थंय पडून तिच्या आंगणान पडटल्यो. कारण इतलेंच, तिजे शेजारचो एक रूख ताजे व्हड व्हड फांटे हिज्या हितलांत आशिल्ले आनी त्या रुखांत हांवन जायत्यो कोलयो वाऱ्याक येवन हिज्या हितलांत पडटल्यो. आनी हर एका दिसा हिणें सकाळी उठोन जाल झडटाना त्या घरच्यांक आनी त्या रुखाक पुरपुरचें आशिल्लें. एक दीस आयतारा इगर्जे गेल्ल्या वेळार इगर्जेंत एक वासाब आशिल्लें. जेजून सांगचें, जर तर तुमकां सासवा बिया तितलें पातयेणी आसा तर ह्या रुखाक सांगा, तूं आतां सुमटून वचून दर्यांत पड, तो रूख तुका आयकतलो. सासवा बिया तितलो पातयेणी, तितलें चड कांय न्हय. ही घरा येता म्हातारी आनी सांगता, तुका वखद आज मेळ्ळें त्या रुखाक पळोवन, तुका निसंतान करता गे नागी पळय. राती न्हिदोंक वच्या पयलें ती भायर आयली, जलांत रावली आनी त्या रुखाक कुशीन पळोवन सांगूंक लागली, हे रुखा, तुका हांव आज्ञा दिता, आतां सुमटून वचून दर्याक पड आनी फाल्यां सकाळीं तुवें हांगा आसोंक नजो. म्हातारी न्हिदोंक गेली. दुसऱ्या दिसा उठोन भायर आयली. पळयतना रूख थंयच आसा. खोलयो सगळे तिच्या हितलांत तिच्या आंगणांत पडल्यात आनी रुखाक पळोवन पाटी पुरपुरोंक लागली. म्हाका गोत्त आशिल्लें तूं वचनाय म्हणून, तूं हांगाच आसताय म्हणून. मोगाच्या भावांनी भयणी, ही जावन आसा आमची पातयेणी. उतरांनी आमी सांगता, देव तूं सर करूंक शकताय, पूण भितरले भितर काळजांत तें कांत येता, हें जावचें ना, हें जावचें ना. आमी सांगता देव सर जर करूंक शकता, ताजे सर बोळ आसा, पूण भितरले भितर सांगता हें जावचें ना. हांवें विचारूंक जाय, म्हजी पातयेणी खंय आसा? जर तर हांव दृढ पातयेणीन कितें मागता, देव म्हजी मागणी आयकता. जर तर म्हज्या पातयेणीन कितें तर घुसपड गोंदळ जाल्यार
ताजे उपरांत हांवें मागिल्लें म्हाका मेळना. आयचो वांजेल लुकाच्या वांजेलांतल्यान आमी वाचतो. जर तर हीच खाणी आज वाचतली वांजेलांत वाचली खाणी दुसऱ्या वांजेलांत आमी पळोवंक गेल्यार इल्लो तफावत आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू सांगता त्या कोडकाराक वच पयले वचून ह्या जाकांक दाखय आनी सर्टिफिकेट खाण घे आनी सांगातास एक बलिदान भेटोवंक आसा. मोइजेन ताकीद दिल्लें जर तर कोणाक कोडाची पिडा आसा तर कसली तर स्किनाची पिडा आसा तर ताणें समाजांत पयस रावच जाय. गूण जाल्ले उपरांत ताणें वचून देवळाक वचत जाय. देवळाक वचून थंय आसल्या ह्या जाकांक दाखोवन सर्टिफिकेट घे जाय गूण जाला म्हणून आनी एक बलिदान भेटून ताजे उपरांत समाज भितर येस. पूण लुकाच्या वांजेलांत उरल्या वांजेलांत आमी पळयता हो गूण जाल्लो कोडकार देवाळाक येच्या पयलें ताका सांगलें कोणा लागीं सांगनाका म्हणून पयलें सर्टिफिकेट काण घे ह्या जाकात हांव न्हू. पूण हो कोडकार जेजून सांगले वरी आयकना. ताज्या बदलाक देवाळाक येच्या बदलाक ह्या जाकांक दाखोवच्या बदलाक सगळ्या कडेन ताणें सांगता जेजून म्हाका गूण केलें जेजून म्हाका गूण केलें. हाळे पळय हांव पोर म्हणसर कोडकार आलो आज बरो जाला जेजून म्हाका गूण केलें. आनी ताजे उपरांतले उतार आयच्या वांजेलांत आसा दुसऱ्या वांजेलांत आसा आनी सांगता जेजूच्या विशयांत बरी खबर इतली गाजली की लोक ताजे थंय हरी हरीन देंवन आयलो. जेजूक आनी ताज्या शिसांक विशय घेवंक वेळ नासलो. जेजू उपरांत क्लोज जावन मागणें करच्या खातीर पयस गेलो. तर हे कोडकारान केल्लें समागी जेजूचे उतार ताणें पाळोवंक नांगी. ताका मोइजेन दिल्ली सर्टिफिकेट गरज नासली. ताका ह्या जाकांनी देवाळांत दिवची सर्टिफिकेट गरज नासली. तो जाण आसलो ते सर्वांच्या की सर बळ अदीक मनीस जेजू जावन आसा. जेजून एपडी गूण केले तितलें पुरो. ताजे उपरांत कितेंच म्हाका गरज ना. कोणाची सर्टिफिकेट गरज ना. मोगाच्या भावांनी भयणी जायते फावटी आमी विचारूंक जाय दुसऱ्यांच्या बऱ्या सर्टिफिकेटी खातीर हांव काम करतांगी हांव जियेतांगी. दुसऱ्यांनी म्हाका बरें सांगत जाय म्हणून हांव जियेतांगी. दुसऱ्यांनी म्हाका एप्रिशिएट करीचे म्हणून हांव जियेतांगी. वा दुसऱ्यांक सल्यूट मारच्या खातीर हांव जियेतांगी. आमी बेजाय आसले देवाक मात्र. आमी जियोवचें कारण जाय जाय देव मात्र दुसरो कोणीच न्हय. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी जायते शिकोवंक आसा. आयच्या ह्या कोडकाराच्या काणी येता न्हू ताज्या जिवितांत जाल्लें तें बरेपणा निमती. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी आमचो भावार्थ कसो आसा हे सवाल आमी विचारूंक जाय. आमचो सवाल कसो आसा. जायतीं जाणां आमची धर्म सभा सोडून दुसऱ्या कडेन जॉयन सुरवातात कित्याक थंय बरें जाता खंय थंय देव दुसरोच हांगा दुसरोच सुगी. जायतीं ताज्या फाटल्यान कारण आसूंक पुरो. मोगाच्या भावांनी भयणी आज आमी मागात जाय आमच्या भावार्थांत तीर रावोंक आनी आमचो भावार्थांत आमी घट जावन ही पवित्र सभा सांगाता कडसून बांदूंक. आनी अशें त्या नीज देवाक आमी नमस्कार करता आसतना त्या नीज देवाक आमी आराधन करता आसतना आनी येवकरीस्त जेवणांत त्या नीज देवाक आमी उंड्या आनी मांसा रुपार आनी वायना रुपार रक्ता रुपार आमी स्विकार करता आसतना आमी मागोवंक जाय सोम्या चडय म्हजो भावार्थ दुसरें कितेंच नाका. स्वीकार कर बापा वायंदकांचो हानाया स्वीकार कर बापा आमकां सास भेटयता स्वीकार कर बापा जीवन हें पावन कर दयाळ मोगाळ बापा स्वीकार कर काणीक मोगाची पोतांचेर कुपेशी
बोड दैवीक देणी सर्गींची मुझ्या भाव बहिणीनो, मुझे आणि तुमचे बलिदान सपदवेदार देवा बापा म्हणतात असले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा, तुझी पस्सा भेटयता ती तेणी दयेन मानून घे. तुझे दैवी जिवीत आमकां दिवं सोदताय म्हूण आमी बावळटन आनी भक्तीन सत मानता. तुवें घडलेले ह्या संस्कारा उद्देशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरा आनी सस्नाच्या देवा, सरुकाय आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमये वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सोडवणेचें सस्नीक येवचें उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परसांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंतपूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो, ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर दरबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. तूं सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. तूं सर्गी तुका जय जय. तूं सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मारून ससुवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच वेळी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराचें हें रगत पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वरावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawa tersebut pergeduyan. Jesu melo, Jesu jiwan zala, Jesu nowianie tolo. Jesu melo, Jesu jiwan zala, Jesu nowianie tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उलो आनी सदवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेजता
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवानपणाचो बुरवो सोदरान मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेसांक तुजे परजळेत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाची माये सांगाती सांजुजे तिजो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गाव आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वनाची आज्ञा मानून धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय येवं, तुझी खुशी सगळ्या सता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास समकाय दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायले बरोवडी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्पराचो वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदळा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अट्रेक्टेल्या आमकां तुज्या उदा काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुजे भितर रोवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुझ्या संस्कारान आमकां वांटो दिवन तो आमकां एकवटायता. तो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्या हेंच देणें आमकां आयती करूं म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर्पदुदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसनेयान क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भगवान कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.